सांवसारिक आदिवासी दिसा AIAEFच्या जोडपालवान गोय आयोग SC आणि ST जमाती खातीर राष्ट्रीय आदिवासी जागृताय दीस घडोवन हाडटा। ही कार्यावळ 9 आणि 10 ऑगस्टाक सांजेच्या 3 वरांचेर मडगावच्या रवींद्र भवनात जातली। वेगवेगळ्या राज्यांतले 500 प्रतिनिधी हे कार्यावळीत वांटो घेतले। पळयात, गोय आयोग SC आणि ST जमातीच्या लोकांक कशी माची मेळटली ते भायर गोय सरकारच्यो येवजण्यो अनुसूचित जमाती खातीर कश्यो पावतल्यो तांच्या हक्काची जागृताय विशीं कार्यावळ जातली। हो कार्यक्रम भरघोस असो आनी जातलो, म्हणजे उलोवपान जातलो, प्लस सांस्कृतीक कार्यक्रम जातलो ऑन नायट। आणि ह्या वेळार जी माहिती आमची कार्यक्रमाची म्हणजे माहिती ह्या एसोसिएशनाची किंवा हे एसोसिएशन कित्याक स्थापन जालें आणि हे एसोसिएशन काम कितें करता, हे काम बी कितें करता हें आमी सविस्तर त्या दिसाक दितले। प्लस आमी STचे जे आमचेर अत्याचार जातात, अन्याय जातात किंवा आमची जमनी आमची लोकां पासून कशी हिरावून घेतल्यो हाजेरूय माहिती दितली आनी आमी कितें करपाक शकतात हे आमी थंय त्या 9 तारखेर लोकांक सांगून दितले। प्लस हो जो वर्ल्ड ट्रायबल डे आसा, आतां हो वर्ल्ड ट्रायबल डे मनोवपाक लागला गोंयांत मनोवपाक लागल्यार 3-4 वर्सां जालीं। कारण ह्या 3-4 वर्सां आमी जेन्ना ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनाची शाखा हांगा ओपन केली किंवा आमी तांकां जॉइन जाले, त्या दिसाच्यान हे ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशना मार्फत ह्यो ज्यो आदिवासीची हक जाणीव आमकां करून दिवपाचो आमचो खुबसो प्रयत्न आसा आमचो। आनी आमी जंय जंय आमी वतले थंय थंय आमी आदिवासी एकसंग करपाची किंवा आदिवासी एकता करपाची आमची प्रयत्न आसतलो। आनी ह्या हातून स्फूर्ती घेवन आमी गोंयांत संपूर्ण आदिवासी एक अशें करून व्यासपीठ तांकां दिवपाचे प्रयत्न करतले। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, नितीक्षा गांवकार आनी संगीता ओली।